जर जगनमोहन रेड्डीचेर जर जबाबदारी घालता जाल्यार आयज खंय तरी एक संघटीत उरून थंयसर आयज काँग्रेस पार्टी बरी आसतली आसली पूण तेंच्यांनी किरण रेड्डीचेर पळय जो विश्वास दाखयलो आतां कितें परिस्थिती आहा ज्या आंध्राच्या स्टेटीनसून जवळ जवळ 30-40 खासदार येता थंय आयज एक लिडरशीप दवरपाची परिस्थिती गोंया भितर काँग्रेसीन चुकीच्या लोकांचेर लिडरशीप सोपयल्या सारकें एक्झॅक्टली जे लोकां कडेन संपर्कान पळय जे लोक आसा पळय तेंचो हे तेंकां तेंची दखलूच घेतली गेली ना हांगासर लोक सुद्दां पेल्यान जर दवरले तुमचो पळय जो आज पळय जो मथळो आसा हे चर्चेचो दिशा दशा काँग्रेसीक दिशा ना दिशा नाशिल्ल्यान रॉंग कॅन्डिडेट वेचून काडटात दिशा नाशिल्ल्यान फॅमिली राज चलता दिशा नाशिल्ल्यान करप्शन आनी गोंदळ चलता पार्टीन भितर हाका खंय तरी आळाबंद हाडपाची गरज आशिल्ली विधानसभेत लोकांनी ह्या पक्षाक काबार केलो ताचे नंतर जे कितें निवडून आयिल्ले किंवा निवडून येवून आशिल्ले तांच्या मतदारसंघांनी काम सुरू जावपाची गरज आशिल्लें 2 वर्सां नंतर ते म्हणटा तें म्हाका सामकें पडटा पर्रीकार सरकार सामकें अपयशी जाला लोकांक जी वचनां आनी आश्वासनां दिल्लीं ती पाळूंक नात सगळे कडेन युटर्न जाला अशा वेळार लोकांचे जे कितें उतफरके आसात लोकांचो पळय राग आसा लोकांचो संताप आसा ताका एक आकार दिवप लोकांचो संघटनात उबार करप ताणें म्हणलें पर्रीकार करता तशें पॉलिटिक्स करप काय म्हणून लोकांक आज आपल्याल्या प्रश्नाक फुडो करून एक आंदोलनाचें नेतृत्व करपी लिडरशीप जाय प्रताप सिंग राणे ताणें कितेंय म्हणून प्रताप सिंग राणेन अजून पर्यंत फाटल्या 50 वर्सांच्या कारकिर्दीन एक आंदोलन करूं ना एका आंदोलनाचें नेतृत्व करूं ना काँग्रेस पक्षान असे लोक आसात तांकां फक्त सत्ता आनी मंत्रीपद जाय ते सोडल्यार काय लेट मी फिनिश क्वेश्चन इज तांगे सादो प्रश्न आसा तुमी म्हळें की 2 वर्सां लागलीं नवीन अध्यक्ष दिवपाक उशीर जालो म्हण मान्य करया ह्या 2 वर्सां भितर तुमचे आमदार न्ही दिल्ले तुमचे विरोधी पक्ष नेतो न्ही दिल्लो तुमचे लिडर्स न्ही दिल्ले मागीर अध्यक्ष ना जाल्यार कांयच जावचें ना कांयच बोवाळ जावचो ना अध्यक्ष ते कितें बरें आयलो अध्यक्ष 2 वर्सांनी अध्यक्ष येतय कितें जालें कांय जाण अध्यक्षा विरुद्ध कारवाई करतात कोण CLP लिडरा विरुद्ध कारवाई करता कोण म्हणटा अध्यक्ष हें कित्याक उलयलो तें कित्याक उलयलो पक्ष खंय आसा कारवाई वगैरे काय ना हे मिडियान बागुल बुवा उभे केल्ले आसात की तुमचे लिडर्स उलयतात मिडिया कडेन तेच म्हणटा आणि तो ते वेडे वाकड्या तरेन दाखोवपाचो जो यत्न चल्लेलो आसा ताच्या पासून आमी बचावात्मक पवित्र घेवपा जावो तुम्ही जेन्ना ऑफिशियल स्पोक्सपर्सनांकडे विचारतात तेन्ना तुमकां स्पश्टोक्ती मेळटा स्पष्ट वक्तेपणां ज्या मनशां कडेन आसात तांकांच स्पोक्सपर्सन केला पण त्या स्पोक्सपर्सनाक तुम्ही केन्ना विचारिनात आयच्या घटकेक जेन्ना एक प्रुडंट मिडिया हो आज म्हणजे काही बरेच वेळा म्हाकाय फोन करून विचारतात बाबा तुमचें मत कितें किंवा आयचो अर्थसंकल्प घातला ताच्या विशयी तुमचें मत कितें आमी मत दिता आणि आम्ही योग्य ते मत दिता आज तुम्ही म्हणतात की काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षाचे ताशेरे जातात विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्याचे ताशेरे जातात करतात कोण काँग्रेसचे लोक पुढे सरनात पण एकच सांगता की राजकारण आणि राजकीय पक्ष जे असतात थंयसर अंतर्गत विरोधात्मक आणि सपोर्ट म्हणजे खरें म्हळ्यार मंत्री किंवा सत्ताधारी पक्षाचे तुम्ही 2 महिने झाले ना अध्यक्ष नोमियार झाला आणि आज तुम्ही त्याच्यावर विरोधात्मक पवित्र करतात आम्ही खंय घेतात हांव सांगता आमकां कितें लागता म्हाका विचारात हांव सांगता की ह्या मनशान आज पर्यंत प्रत्येक बुथान प्रत्येक ब्लॉकान वचून मिटिंगे घेवपाक सुरवात केल्या डेफिनेटली ही हॅज स्टार्टेड टू अंडरस्टँड something which he may have lost for some years and he is making effort to bring the old congressmen together to bring those congressmen and your MLAs have a problem 1 minute and your MLAs have a problem see विधिमंडळ पक्ष आणि काँग्रेस पक्ष हे 2 अलग अलग भाग असतात हे तुम्ही विसरू नका काँग्रेस पक्ष जो असा is the true representative of the policies and programs of the party. तुमचे परफॉर्मन्स असेंब्लीन कितें चल पार्टी पेल्यान दो तुमचे परफॉर्मन्स असेंब्लीन भितर झिरो तुमचे काय आमदार डायरेक्ट सत्ताधारी पक्षाकडे संबंधित नाही आम्ही हांव विधिमंडळ पक्षाविषयी उलयना हांव काँग्रेस पक्षाचो स्पोक्सपर्सन आसा हांव काँग्रेस पक्षाविषयी उलयता की ह्या मनशाक तुम्ही 2 महिने सुद्धा दिनात विधिमंडळ त्या केजरीवालान जो सत्यानाश केला 2 महिन्यान दिल्लीचो ताच्याविषयी तुम्ही ताका आणि वयर आमचो जो अध्यक्ष प्रश्न एक मिनिट आमचो जो प्रदेशाध्यक्ष आसा जॉन फर्नांडीस हो युवक काँग्रेसचो अध्यक्ष आशिल्लो 2 वेळा राज्यसभेत निवडून आयला ज्या मनशान पार्लमेंटरी प्रोसिडिंग्स पळयल्यात बरोबर त्याच्याकडे जी मॅच्युरिटी आसा प्रॉब्लेम अरे त्याच्याकडे जी मॅच्युरिटी आसा त्या मॅच्युरिटी
तो आज सगळीकडे वता आणि काँग्रेसची धुरा सांभाळता. हांव तुमकां विचारता, ह्या भारतीय जनता पक्षाच्या अध्यक्षाकडे किती आसा? बरें ट्रायगन बाब. तेचो मुख्यमंत्री आशिल्लो, ओके, मुख्यमंत्री ओके, आसा ओके. म्हणून हे सगळं मूग गिळून वखदी आसात. ओके. एक मिनिट, आज भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री किती करतात? मूग गिळून वखदी आसात. तुम्ही खंय भारतीय 4 पैसे जनता वर पडून पक्षाचे मेळटात, उलय नाका. खंयच फक्त पळयतात. तुम्ही एक काँग्रेसचे उलयात. जमिनी विकत घेतल्यात बरोबर आसा, सगळें बरोबर आसा, पण हे एक्सपोज जावंक जाय न्हू, सगळे एक्सपोज करपाचे प्रकार पार्टी जबाबदारी घेता. ट्रायगन बाब. या. जितेन बाबा आतांच सांगलां की आयज हे परिवर्तनान ही फटींगपणाची परिकर करून लोकांक फोटोन आयज सत्तेर येयला तो आयज लोक सफर जाता. हे ते उक्ते करिनान. अरे बरोबर. ना पुढे, ना- एक ना- मिनिट, ना- let me ना- finish, ना- let me Let finish, it happen this way. let me finish, let me finish. तुमकां जाय तशें जावचें ना. आमकां We are जाय a तशें mature party. अरे कितें We have a party which is your 100 maturity more than ना ना 120 your years old. majority is to protect your own एग्रेसिव्हली capital. सगळे मुद्दे That is मांडचे your maturity. पडटले It's a लोकांपर्यंत. It's a club. club. Listen to me. Not a political I party. don't agree. agree. I don't See, या. Finish your point. the people know that he is a liar. The chief minister is a liar and came into power. And therefore he has earned the distinction as the father of liars. But this, the people are seeing not being exposed by them. For example, let us take now. what Yesterday, expose? yesterday, Let one him- minute. let him- let him- Yesterday, Exposing yesterday, themselves. one minute. आम्ही म्हणटा Yesterday, expose We to are the not talent, needed. they are hand in gloves. We are they are not hand in needed. glove Hand in because they are glove very much with skeleton. We are not Please needed to understand. expose them We because don't they are have skeletons exposing with us. themselves. See, Bharatiya Janata Party yesterday, ministers are one exposing minute, themselves. 1 minute. Yesterday, there was a case filed against their senior leader, an ex-chief minister of the Congress, Yeah. Ravi Naik. Not a word has come from them. But that Because case they has want no each one to meaning. be finished. What is the meaning of this? Are I not asking Are you playing one football? minute, one You are minute, in a political field. one minute. You have to defend and The say Supreme that this Court, is political vendetta. one minute, sir. The Supreme Court stayed the operation of the FIR against the former chief minister and many others. Today, this government is committing a contempt by starting an SIT. All these SIT people, if it goes ahead, they will be held for contempt by the Supreme Court. And we are हो ready for it. द्वेष असा हो द्वेष तुका बाकी लिडराकडेन दिसता जो तो जितेंद्र ना. देश प्रभूच असा ना. ना न्ही. काँग्रेस कित्याक पार्टी दिस- सुप्रीम. कित्याक दिसना ना ना पळय कितें आसता न्हू आतां पळय ते सांगता न्हू त्या प्रमाणे जे पळय मुद्दे आसा ते एक्सपोज जावपाकूच जाय. आतां मनोहर पर्रीकरान खूब उतरां क्रिएट केली इलेक्शना आदी तितून प्रामुख्यान जर घेतलेले फॅमिली राजाचो विशय जालो. फॅमिली राज जर काँग्रेसीन त्या टायमार केले जाल्यार स्वताचे पार्टीन तिकेटी दिवपाक केले पूण मनोहर पर्रीकरान जेन्ना निटाची पळय एडमिशनां पळय दिता मेडिकल एडमिशनां तेन्ना फॅमिली राज करून सबंद एज्युकेशन सिस्टमीचीच वाट लावन उडयले आनी सुप्रीम कोर्ट पर्यंत भुरग्यांक वयचे पडले. आमी काँग्रेसीन तांकां आसतना let me काँग्रेसीचो स्पोक्सपर्सन म्हणून आमी त्यो त्या टायमार योग्य तरेन विशय मांडले लोकां पर्यंत योग्य प्लॅटफॉर्मार येले. पूण आतां जेन्ना हांव थंयसर ना तेन्ना जो एग्रेसिव्हनस त्या टायमार पळय जे आमी विशय घेताले ITI आयज राहुल गांधी सांगता देशाक आमी ITI दिलो पूण कितले काँग्रेस पर्सनान कितल्या ह्या 4-5 म्हयन्यांक ITIचो वापर करून सरकाराक एक्सपोज करपाचो प्रयत्न केलो. ITIची परिस्थिती राहुल प्रत्येक गांधीचा स्टेटीन RTI कितें चल्ला काँग्रेसवाले सोडून सगळे वापरतात. सगळे वापरता. काँग्रेसही वापरता सॉरी काँग्रेसही वापरता पण काँग्रेस असो पक्ष नाही की जो आज सत्तेर आशिल्ल्या पक्षा भाशेन कितेंय उलयतलो आनी कितेंय करतलो. आज RTI मार्फत मनोहर पर्रीकरान इतलेशे डॉक्युमेंट काढले आणि PSC रिपोर्ट तयार केलो. ज्या PSC रिपोर्टान त्याने अक्षरशः वाबाडे काढले काँग्रेस पक्षाचे. आज ही इज नॉट एबल टू डिफेंड दॅट PSC रिपोर्ट आणि आज तेतून जे खोटे आरोप घातलेले असतात ते आज बदलपा खातीर तो अहोरात्र यत्न करता. बरं हे खरे आम्ही तेच म्हणतात पण तुम्ही किती करतात. इट इज युअर विषय तो ड्युटी नाही. तुमची प्रायमरी ड्युटी See, एक्सपोज we are करपाची. having तुमचे a हात platform उचलात. like this. पळय कितें आसा न्हू तुमचे ते हात आयकून social घे media, एक मिनिट we आयकून are घे. happy that you are inviting us. PSC रिपोर्ट जो पळय ताणें आतां उल्लेख केलो तो PSC रिपोर्ट एक्सपोज करपाची मनोहर पर्रीकराची एटिट्यूड एक्सपोज करपाची रिस्पॉन्सिबिलिटी तांची तुमची आसली. ते आतां- करनात कारण ते म्हाका भितात अरेस्ट करतात म्हाका म्हणून तांकां. डिबेट सोंपयता एकच गाव तुगे एक एडवायस कितें काँग्रेसीन नाही, काँग्रेसीन आत्मपरीक्षण करपाची गरज आहा. आनी कितें करपाचें आणि आत्मपरीक्षण म्हणजे अशें तांगे जे सोंपत ना नाही, हे लोक काम करनात. तांगे सोंपत ना म्हजे मतान आत्मपरीक्षण. पार्टी रिवॅम्प करपा जाय. हांवें सामकें पयलीं हे इलेक्शन हांव मान्य डिबेटान करिना, पार्टी- प्रमोद बाब हांवें तुज्याच last तुज्याच week तुज्याच इलेक्शन डिबेटान हांवें सांगिल्लें काँग्रेस संपूर्ण नव्यान तयार करपा जाय. हे लिडर जे पळय कोण आसात तथाकथीत ते क्लब जो घेवन बसल्यात ताणें भायर गेल्या म्हणून काडपाक जाता तो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी म्हणून
ज्या पद्दतीन आज देशान नवे तरेचें वातावरण निर्माण जालां तरुण वर्ग जो आसा तो राजकीय पक्षा कडल्यान खूब I'll अपेक्षा take you दवरता last. तशे तरेचे लोक आज बरे भितर येवचे आनी सगळ्यांनी वचचे कितें एक सजेशन आयला काँग्रेस पार्टीन सध्या जे पळय कितें चलयला पळय ते हेंच्यांनी सांगलेल्या प्रमाणे जशे परत सगळ्यांचो जे पळय लिडर अपॉयंट केला तेंचो रिव्ह्यू घेवन खंय तरी एक लोकल जे लोक आसा खूब प्रामाणीक लोक काँग्रेस पक्षा कडेन पळय जे आसा तांकां खंय तरी एक व्यासपीठ उपलब्ध करून दिवपाची आवश्यकता आसा. राजन बा वन सजेशन टू युअर अलायन्स पार्टनर. I strongly believe that the Congress is doing nothing to expose. What should they do? I said to expose the government. They're silent because they're worried again of skeletons. Speak up. Of course, speak out and show the people that yes, we are with you. That this fellow is a father of liars. I am speaking out. फायनल कमेंट आतून एक- फायनल कमेंट लोकांची इतलीच अपेक्षा आसा एका डेमोक्रेसी भितर अ वीक ओपोजिशन is a bigger disaster than an arrogant government. Very much. Only Is a bigger disaster than an arrogant government. May I say You are something? creating the bigger disaster. What will you do to curtail it? no, I will give you. I will Quickly, give you I an have just- example in just point. 1 minute, I just 1 minute. I'll just give you an Yeah, I example. just in 1 point. minute. Quickly. I just give you an example in point. Otherwise, change the name of the party, Congress people Club. Like 1 minute. Okay. When people like Gavaskar, when people like Tendulkar, all these people. Quickly, One my minute. time is over. 1 minute. Yeah. When they go away, we have to revamp Rebuild the the team. Same way. There is now new blood induction which is necessary, and I think that is exactly what is happening. The party Youth president Congress- Youth is- Congress one band minute. builder. The party president is going all around in every village, in every block, and trying to gather Will you people. face this election as a one unit? Yes or Will. no? You will. 100%. Okay, so I'll stop at that. खंय तरी एक कॉन्फिडंट 100% जितेंद्र देशमुखचे आयला म्हाका दिसता खरेंच वालोर कारण 3 जाण काँग्रेसीचे तुटून पडटाले तेन्ना एक जितेंद्र देशप्रभून किल्लू सांबाळपाचो प्रयत्न केला. तुम्ही सगळे जाण आयले आणि आपले विचार मांडले. थँक्स अ लॉट. पवित्राबाद प्रुडंट. नमस्कार.